that issue या regional anti-incumbency उलयच target whether these people will be able to achieve their target स्वतः खातीर टार्गेट अचीव करप एक आणि दुसऱ्या खातीर टार्गेट अचीव करप दुसरें whereas the overall overbearing आता आमी होल्डिंग्स पळयतात सगळे पळयतात the overbearing figure is the prime minister जो फोटो आमकां सारको क्लियर तुगेलो दिसता की this is the messaging that BJP is pushing forward. Amidst all this there is RG which suddenly पयर सांगपाक लागले की काँग्रेसीक जर जाय जाल्यार आमच्यो ह्यो 3 डिमांड्स ह्यो जर तुमी मान्य करतात जाल्यार उलोवणी करया म्हणून काँग्रेसीन सांगलें की ही तुमगेली टॅक्टीक एट द बिहेस्ट ऑफ BJP. विजय सरदेसाय वेंट टू एन एक्सटेंट ऑफ सेईंग दीज आर नॉट रेव्होल्युशनरीज दीज आर मर्सिनरीज म्हणून. हे कितें सारको विजयच्या हेच्याकडे हांव सहमत आसा. पळय आमची म्हणजे सगळ्यांची अशी भुमिका आशिल्ली आमी स्वता बरयला की आनी हांगा हेतून डिबेटीन आमी उलयल्या की जर RGP काँग्रेस म्हणजे जर इंडिया आघाडीन ते आशिल्ले इंडिया आघाडीन जर तेतून जर आशिल्ले ते गटान जाल्यार चित्र वेगळें आसलें. फाटल्या हितूनय आमी उलयल्या पूण हें जालां कशें की ती तिरंगी लढत करपाक गेल्या सद्या. आनी आतां जे RGP म्हणटा की RGPकूय म्हाका दिसता लोकां मुखार जेन्ना वयता तेन्ना कळ्ळें आसतलें की आरे तुमी वांगडा रावल्ले जाल्यार बरें जावपाचें अशें लोकां कडल्यान फीडबॅक येता. हय सो ताच्या वयल्यान म्हाका दिसता RGन ही भुमिका घेतली की आमी तयार आसा म्हणून. आतां तुमी तयार आसा तें बरें आसा पूण म्हाज्या सारको विशय जो काडून तुमी काँग्रेसीक अडचणीन हाडपाचो प्रयत्न जो करता तो अत्यंत चुकीचो. कारण काँग्रेसी कडेन सत्ता आसा कर्नाटकान थंयसर भोवसंख्येचे खासदार आसात ते BJPचे आसात. सो थंय जर काँग्रेसीक जर खासदार मेळयतलो जाल्यार तूं म्हाज्या सारक्या विशया कडेन तूं तांकां अडचणी हाडूं नाका. आमचे विशय हांगासरले कितें आहा ते विशय पॉलिटिकल तुजें कितें आहा तें उलय आशिल्लो तूं. हे बारीक बारीक म्हणजे अश्यो गजाली ताणें हाडल्यो म्हणजे म्हाका दिसता मॅच्युरिटी दाखोवपाक जाय हेंच्या राजकीय नेत्यांनी दाखोवपाक जाय आशिल्ली. जर खरेंच मनांतल्यान तुमच्या आशिल्ले वांगडा येवया म्हणून आनी BJPच्या अगेन्स्ट लडोया म्हणून जाल्यार तेका कितें वेगळे तरेन तेजेर उपाय काडूं येता आशिल्लो. अशे तरेन ही बालिशपणां करून म्हाका दिसना की तें सारकें जालां म्हणून हें सगळें. आनी थंय जो विजय म्हणटा तें सारकें आसा की एग्रीमेंट जो करतलो की तें कॉम्प्रोमायज सुद्दां करतलो कोणा कडेन तर ताका काय एक नैतिकता एक मॉरल कितें आसता तें दवरपाक जाय. हय सुरेश हे जे RGन स्टँड घेतलो ही कसली गुगली काय ही लेग स्पीन काँग्रेसी खातीर टॉप स्पीन कितें. RGचें जें स्ट्रक्चर आसा RG ज्या पद्दतीन वयर सरल्या पार्टी म्हणून पळयत जाल्यार तांकां एक्चुअली तो क्रावड तो लोक जो तांचे फाटल्यान आसा तो मोमेंट ते खंयच्याय तरी पार्टी बरोबर गेले नॅशनल पार्टी बरोबर ती तांची आयडेंटिटी कॅरेक्टर डायल्यूट जातलो इज अ फॅक्ट. सो RG म्हज्या कोतान तरी केन्नाच अशें नॅशनल हाजे बरोबर डायरेक्ट टायप कारण तांकां जे आदार करपी आसात अथवा तांकां जे जनाधार दिवपी आसात दोनूय गजाली ह्यो नॅशनल पार्टीच्या हाजे बरोबर वचपाक तांकां पुरक नात. सो ही गुगलीच आतां प्रयोग समजा जरी जालो आमी जशें हाजे पयलीं ह्याच प्लॅटफॉर्मार सुद्दां उलयल्यात प्रयोग जालोच टायअपाचो जाल्यार तो सावथाक करपाचो तांणी कारण कंपॅरेटिवली सावथ इज विकर म्हूण थंय एक तांणी गुगली घालून पळयल्या पूण आय डोंट थिंक इवन RG इज सिरियस. आतां BJPनूय हें सांगलां आसतलें इतल्या एक्सटेंटाचेर हांव वचना घडये RGनूच ती स्वता गुगली घाल्या आसतली जालें जाल्यार ना जाल्यार ना कित्याक जालें जाल्यार नॉर्थाचो सीट शुअर जालो आपलो एक मनीस खासदार जालो ना जालो जाल्यार ना जाल्यार इट्स अ ट्रॅप. पुणून RG म्हाका दिसना ह्या स्टेजीक खंयच्याच नॅशनल पार्टी बरोबर अलायन्स करतली इतली कारण आतां इट्स अ ग्रोईंग पार्टी तांच्या अस्तित्वाच्याच आड येतलें तांचें अस्तित्व वयर सरचे पयलींच इट वूड बी कारण विजयान असलो प्रकार करून पळयला यमजीन असो प्रकार करून पळयला ताजे रिजल्ट तांकां दिसतात. सो आय डोंट थिंक त्या अनुभवांतल्यान शिकत जाल्यार RG असो प्रयोग करतली असं म्हाका दिसना. दोन गजाली आसता एक तर तुवें करप किंवा करप ना. तुका करपाचेंच ना तूं ओटी आनी कसलो दवरता तूं म्हणजे तुका जर नॅशनल पार्टी वांगडा वचपाचेंच ना तूं ओटी दवर नाका. एक गजाल म्हणजे तूं एक गजाल तूं सांग ती म्हाका पडटा की एक गजाल जाल्या की तांकां फिल्डाचेर फीडबॅक येवपाक लागला की लोक विचारपाक लागल्यात की बाबा तुमी स्वतंत्र सगळे जाण जेन्ना एकठांय आयल्यात विरोधी आणि तुम्ही म्हणटात की आमी जर जिखले जाल्यार आमी नॉन NDA अलायन्सा बरोबर वतले जाल्यार तुमी झगडटात कित्याक. म्हाका दिसता ह्या फिडबॅकांतल्यान तांणी ती गुगली घाल्या
की लोकांक जस्टिफाय करपा खातीर की आमी कितें आसा ते बरोबर. मोर बट देर इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग जॉय. विजय त्या दीस लंडन वचून 10 दिसांनी आयलो पळय तो सारको वेगळ्याच तरेन चार्ज जावन आयला. ताका थंय कसलो चार्जर मेळ्ळो म्हाका खबर ना. आनी ताणें त्या दीस आरजीचेर चडाई मारतना तुगेले डायरेक्ट सांगलें की आमी लंडन जाका आमी डायस्पोरा म्हणटात त्या डायस्पोराक आमी हांगा इग्नोर केले. ताजो फटको आमकां 2022 बसलो. पूण आज आपूण थंय वचून तांकां कन्विन्स करून आयला की अशें करनाका म्हणून. आनी तांकां हें पटलां खरें. प्रमोद, पयलें म्हणल्यार टू स्टार्ट विथ, if anybody has to believe that RG is going to tie up with the alliance or the Congress, I think we can call them fools. Yeah. Why? I'll tell you. Because जाय आशिल्लें करपाक पयलीं सुद्दां you cannot put conditions into it. Okay? And what conditions? Conditions which can never be met. पोगोचेर सगळ्यांचो हें आसा, डिस्कशन चालू आसा. Yeah. You cannot commit on Pogo, or the government identity cannot be defined at this point in time. You can talk about हांकां सगळ्यांक eviction करपाक, हे कोण encroaches आसा तांकां. You have 3 weeks before election. Yeah, you can't do that. And Madai is an ongoing issue which is in a court. How can you? I mean, this kind of conditions, and you think that RG is really going for alliance with these people? No. I mean, तेंचे भितर एक मोटीव आसा आनी तुवें मातसो टच केल्लो तेका की in the last 15 days or so there is an enormous pressure on RG because they have To been justify told their candidature. and they have been labeled as splitters on the lines of assembly election. Itlo padla ki sarko north, both north and south, so they were facing it very difficult to face that. So teni ek strategic move So this is a justifying tactic. that आमी मुखार सरल्या. Immediately the next day Manoj Puraban tweet kelo, see who are the betrayers. Congress, because they are not ready to commit on Madai, they are not ready to commit on identity, they are not ready to commit on encroachment. ये कितें जालें? So you are just going to target them and try to justify your presence in the election. Okay. Now second issue is diaspora. जे विजय सांगता की 2022 आमी इग्नोर केलो डायस्पोरा आनी आमगे लंडनकार धरून सगळे जाण तांकां दिसताले की आरजी कितें तरी करतली म्हणून तांच्या दोळे उक्ते जाले म्हणटा. ही गजाल खरी? दोळे उक्ते जाले म्हणल्यार there is certain kind of a drift. एकूच दोळो उक्तो जाला. There is a certain kind of a drift, and even RG and Manoj Parab knows that there is a certain kind of a drift. तितून भितर कांयच चुकीचें ना. But to conclude that RG is, the diaspora is completely moved away from RG is completely wrong. Completely wrong. You can't justify saying that. But there is erosion. There is erosion, which is visible because the feedback which you get on social media, the feedback which you get from people who are coming down and speaking about RG, they are not speaking in the same tone which they were talking at the time of assembly elections. So obviously there is a drift, but RG may have covered a lot of ground during this election. Maybe they have reclaimed whatever that lost. And they have added additional voters. So Who knows? you can't undermine just because of that statement.